विसवा उपरांत तुमकां येवकार. सावड्डे, सांगे आनी कुडचडे ह्या तिनूय मतदारसंघांतल्यान शिवसेना वेंचणूक लढयतली. शिवसेनेचो गोंय मुखेली रमेश नायकान बाळासाहेब ठाकरेच्या वाडदीस सुवाळ्यान उलयतना ही घोशणा केली. शिवसेना मुखेली बाळासाहेब ठाकरेच्या वाडदिसा निमतान शिवसेनेन मिराबाग कुडचड्या वाठारांत मिरवणूक काडली. मोटारी आनी मोटरसायकली वयल्यान लोकांनी ह्या मिरवणुकीत वांटो घेतिल्लो. सावड्डे, सांगे आनी कुडचडे ह्या तिनूय मतदारसंघात शिवसेना वेंचणूक लढयतली अशी घोशणा गोंय शिवसेना मुखेली रमेश नायकान केली. आजच आम्ही निवडणुकीचं रणशिंग फुंकलेलं आहे. सावर्डे, कुडचडे आणि सांगे या तिन्ही मतदारसंघात शिवसेना लढणार आणि आज ही सुरुवात आहे आमची. रॅलीवरनं पुढे आम्ही या तिन्ही मतदारसंघात शिवसेनेचं उमेदवार. जय हिंद. तिनूय उमेदवार जैतिवंत जातले अशी आस्त दक्षिण गोंय मुखेली धनराज नायकान उक्तायली. मिराबागच्यान आमचो खबराकार मयूर नायक. आता पळोवया खेळा मळावेल्यो खबरो. सध्या आय लीग सर्त बरीच उमळशिकेची जाता. 14 टिमींच्या ह्या लिगात कोणूय कितल्याय बऱ्या टिमीक मारता अशी शॉकात करपी एक मॅच जाल्या. आय लिगांतल्यो पयल्यो 8 टिमी फक्त 13 पॉयंटाच्या अंतरात आसा. अशा तरेची सर्त हांगासरल्या फुटबॉला खातीर बरी गजाल अशें भारताचो कोच सावियो मेदेरा आनी साळगांवकराचो कोच करीम बेंजरीफा म्हणटा. पयल्या सुवातेर आशिल्ले 4 खेपेचे वस्ताद धेंपो स्पोर्ट्स क्लब आनी 8वे सुवातेर आशिल्ले स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा हांचे मदीं फकत 13 पॉयंटांचो फरक आसा. आय लीग सोंपपाक आनी 10 रावंड उरल्यात. अशें हें चित्र म्हळ्यार फुटबॉल मोग्या खातीर एक उमळशीक वाडोवपी गजाल. भारतांतले क्लब आतां आय लिगाक भरपूर महत्व दितात ही बरी गजाल अशें भारताचो कोच सावियो मेदेरा म्हणटा. Every year the I-League gets tougher. The teams are preparing well and this shows that the clubs are taking seriously the I-League. They are preparing well and it helps the Indian football to go further a lot because the moment the club starts preparing that and that gives added advantage for the coach, for the national team, whoever it may be, to have a good national team. So the growth is growing and it's a healthy sign for Indian football to go forward. पोरू साळगांवकाराक जैतिवंत करून दिवपी कोच करीम बेंजरीफा सांबाळून पावल घालता. But what is special in this season is that I think about 7 or 8 teams are having an outside chance to be there. Pune, Prayag, even Sporting coming up. So about 8 teams you can't predict. So this is auguring well for Indian football. It's healthy. I think it's very healthy and I hope it continue this way. येता त्या 2 दिसांत 2 पेजाद मॅची आसात आनी त्या वेळार टिमी जीव वतून खेळ करतल्यो हातूंत दुबाव ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. दिल्ली राजपथाचेर प्रजासत्ताक दिसा निमतान वेगवेगळ्या राज्यांची कला, संस्कृती आनी दायज दाखोवपी चित्ररथांनी मिरवणूक काडली. गोंयाबरोबर काश्मीर, पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालया सारकेल्या राज्यांनी आपापली संस्कृती आनी उत्सव ह्या मिरवणुकेत दाखयले. पयलेच फावट वेंचणूक आयोगान मतदारांक संदेश दिवपी चित्ररथ घाल्लो. भारताची संरक्षण ताकूय ह्या संचलनान जगाक दिसली. पळयात प्रजासत्ताक दिसाचो सुवाळो.
से अब हम मातृभूमि के काम आए, मात्र एक मत भी दे सकता है संस्कार एक, मात्र एक मत भी दे सकता है संस्कार एक। तुमकां ह्यो खबऱ्यो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in ह्या वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. घडटा तश्यो बातम्यो जाय जाल्यार तुमी आमचो ट्विटर अकावंट प्रुडंट गोवा फॉलो करात. www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकावंटाचेरूय तुमकां आमच्यो बातम्यो वाचूंक मेळटल्यो. आनी इतल्यान खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.